या वाटत्या दरेक लागून त्रस्त जाल्लो आसा। एसेन्शियल कमोडिटीज त्यांचे प्राइस आयज वाडलेले आसा आणि काँग्रेस पार्टी आयज रस्त्यार आसा लोकांचे प्रश्न घेऊन लोकां खातीर झुजपाक काँग्रेस पार्टी या सरकारा कडेन मागणी करपाक आयिल्ली आसा। सगळे आवश्यक वस्तूंचे दर कमी करात, सगळे जाणारे आमचे पेटे मारुती मार्गायेचो जाला फार वचत थंय भ्रष्टाचार म्हणपाचें। मार्गायेचो जाला फार वचत थंय भ्रष्टाचार। मार्गायेचो जाला फार, 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 मार्गायेचो जाला फार वचत थंय भ्रष्टाचार। मार्गायेचो जाला फार नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे, अरे कहाँ गए, कहाँ गए मित्रों? महंगाई कम हुई कि नहीं हुई? डीजल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? साथियों, पेट्रोल के दाम कम हुए कि नहीं हुए? आपके जेब में कुछ पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? थोड़ा जोर से बोलिए, पैसा बचने लगा या नहीं बचने लगा? हाथ उठाकर बोलिए, बचने लगा या नहीं बचने लगा? मार्गायेचो जाला फार वचत थंय, मार्गायेचो जाला फार, मार्गायेचो जाला फार सामान्य मनीस गरीब बाबडो जाला काबार। मार्गायेचो जाला फार सर कहाँ गए, कहाँ गए, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, नहीं रहे, अरे कहाँ गए, कहाँ गए, नहीं रहे, नहीं रहे, नहीं रहे। यात्रा जाऊन असा महागाईसून आमची दिवाळी उज्ज्वलाची खोसेची व्हिडिओ फोटो मध्ये समोर आणि दिवाळी फोटो क्लिक करीत राहा व्हिडिओ सरकार सोडून भाषण
फोटो असं संजयपर्यंत असं धाटा असं तर लाईव्ह ओके सर फोटो अर्जंट संजय परत येतो नितीक्षा म्हटलं नितीक्षा पाठी फोटो आहे संजय परटोचा फोटो आहे बघ ना नेटवर्क भेटलं आता अर्जंट पाहिजे मला जरा बघ ना
हो मास्टर पाटील मास्टर आवाज आहे बरंच राम समज फोटो घेतात Pedro, Diles, Pedro, tú. Arpita. माझा शेजारी तो 7-8 घरं सोडून
फोन घे फोन घे ते राव राव आई राव हात जोडून वाटला फोन उचलो तोंडी उचलो उडो या आता सांग यातले सर या तुम्ही उडो या सांगा
मॅडम मॅडमची आजीचे देव आजीचं काम आहे आज आमचे सगळे काँग्रेसचे कार्यकर्ते प्रदेश अध्यक्ष गिरीश चोडणकर तसेच आमचे LOP लीडर दिगंबरबाब कामत तसेच माझे सगळे PCCचे मेंबर्स ऑफिस बेअरर्स तसेच माझी सगळी महिला प्रत्येक ब्लॉकाची अध्यक्षा आणि अंगावर जमिले सगळे भाऊ बहिणी आज आम्ही हांगा आयिल्ले आसा ते हो जो भस्मासूर मारगायचो भस्मासूर आसा त्याचे दहन करपाक आयिल्ले आसा. आज तुम्ही पळोवपाक गेले 107 रुपये पेट्रोलाचे जाल्ले आसा, 104 रुपये डिझेलाचे झाले आसा. तितलेच न्ही, आज खावपाची वस्तू सगळी पळय आसा ती म्हारग झालेली आसा. आणि म्हणून आम्ही सगळ्यांनी आज काँग्रेसच्या कार्यकर्त्यांनी ठरवले की हो म्हारगाईचो जो भस्मासूर आसा हेका आम्ही आज दहन करून याच्या अंगात शेवट करतले आणि काँग्रेसचे राज्य परत हाडून काँग्रेसच्या राज्यात हे जो काही भाव वाढ झालेला आसा तो आम्ही कमी करपाचो प्रयत्न करतले. आज तुम्ही पळयता आज आम्ही सगळी बायलां ज्यांनी खरं पळोवपाक गेल्यार घराघरात रावपाक जाय कित्याक फाल्यां दिवाळी आसा. परंतु आज आम्हा बायलांक इतलो त्रास भोगपाक पडटा म्हारगायक लागून की आमचें मन जायना, आमच्या मनात ही सुद्धा येना की आता दिवाळी आम्ही कशी साजरी करपाची. ही जर आमची स्थिती आसा तर गरीब लोकांची स्थिती किती आसतली. आज गरीब लोकांक खावपाक जेवपाक इतले त्रास जाता. गॅस ना, तेल ना, डाळी आसा ती बी म्हारग. आम्ही कशे रावपाचे, आम्ही कशे जगपाचे. हे भारत हे BJP सरकार आसा हे सामके निजलेले आसा आणि त्यांच्यावर काहीच परिणाम जायना. आम्ही कितलेशे म्हारगाईवर हे केलेले प्रोटेस्ट केलेले आसा परंतु अजून त्यांच्यावर काहीच त्याचा परिणाम झालेला ना. म्हणून आम्ही आता ठरवलं आसा की आज या म्हारगाईचे अंगास दहन करपाचे आणि आमचे काँग्रेसचे राज्य हाडून आम्ही हे सगळे भाव पळय आसा जे वाढलेले आसा थंय खंय तरी आम्ही कमी करण्याचो प्रयत्न करतले. घरगुती बायलांक कितलो त्रास जाता आसतलो म्हणजे LPG गॅस वाढल्या LPG गॅस म्हणा सगळ्याचे भाव वाढ. आज आम्ही फराळाचे करू शकता ना कित्याक तेल म्हारग आसा, कित्याक गॅस सिलेंडर म्हारग आसा. कशें करपाचें बायलांनी संसार कसो करपाचो. दादल्यांचो पगार काय वाडू ना, बायलांचो पगार काय वाडू ना, तो वाढले फक्त ह्याचे सगळ्याचे भाव रेट वाढलेले आसा. म्हणून आम्ही म्हणता की आज जर हे असे आसा तर ह्याचो शेवट अंगार करपाकच जाय आणि पुढं आमचे बरेच दीस सोन्याचे दीस आमच्या गोंयकारांक दाखोवपाक जाय. थँक्यू. मार्गाई सुरा रे मार्गाई सुरा पेट्रोल डिझेल सवाई करा. चोडणकर, ऑपोजिशन लीडर दिगंबर कामत, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट अलेक्स रेजिनाल्ड, आदले कायदे मंत्री रमाकांत खलप, संगीता परब, आदले MLA आग्नेल फेर्नांडीस, विक्टर फेर्नांडीस, मागीर आमची महिला अध्यक्ष बीना नायक, यूथ प्रेसिडेंट वरद, जनरल सेक्रेटरी अमरनाथ, आदले MLA धर्मा चोडणकर, मागीर बाकीचे सगळे एक्स MLA, आमचे साऊथ गोवाचे डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट जो डायस, सेवादल, यूथ काँग्रेस, महिलाचे वर्कर्स, माझे डिस्ट्रिक्टचे प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्टचे आमचे कमिटी ब्लॉक प्रेसिडेंट आणि काँग्रेसचे वर्कर्स. आयज जी म्हारगाई वाडल्या त्या खातीर हे पेट्रोल डिझलाच्या कारणा खातीर बाकीची सगळीच कम्युनिटी वाडलेली आसा.
तेन्ना हांव मागता की सगळ्या लोकांक ह्या फाटी ह्या म्हागाईचेर तुमी आवाज उठोवपाची गरज आसा आनी तुमी जर आवाज उठयल्यात जाल्यार ह्या काँग्रेस ह्या सरकाराक जाग येतली आनी काँग्रेस पार्टी तुमच्या खानार खान हात धरून फाटी रावतली. त्या खातीर सगळे हांगा येयल्या बद्दल हांव तुमचे वेलकम म्हणटा. पत्रकार बंधू, पुलीस स्टाफ, ट्रॅफिक सगळ्यांचे हांव देव बरें करूं म्हणटा आनी वेलकम म्हणटा. जय हिंद, जय गोवा. म्हारगाय सुरा रे म्हारगाय सुरा. पेट्रोल डिझेल सवाय करा. ह्या आवाजान म्हाका दिसना पेट्रोल डिझेल सवय जातली. म्हारगाय सुरा रे म्हारगाय सुरा. पेट्रोल डिझेल सवाय करा. शाबास. म्हारगाय सुरा रे म्हारगाय सुरा. पेट्रोल डिझेल सवाय करा. हांव मागता गोंय प्रदेश युवक काँग्रेसचे अध्यक्ष भरत माडोळकर हांणी थोड्याच उतरांनी आयच्या ह्या म्हारगाय सूर्यात्रा ह्या विशयाचेर आपणाचें म्हणणें मांडचें. भरत माडोळकर. उपस्थित आमचे सगळे काँग्रेस पक्षाचे लिडर्स आणि कार्यकर्ते, आज जो म्हारगाय सूर जो आज आमी हांगा जेचे दहन करपाचें आसा, आमी पळयता की देशभरांत फटींगपणाच्या आश्वासनाचेर सत्तेर आयिल्लें हें सरकार, भाजपचें सरकार, आज म्हारगाय खंय पावल्ली आसा. बारीक मनशाचो आज एक गरीब मनशाचो आज कोणो आज मोडलेलो आसा. जी आज म्हारगाय वाडल्या ती पळयत, आज सामान्य मनशाक न परवडणारी म्हारगाय, सिलिंडर जावं, पेट्रोल जावं, इतर एसेन्शियल कमोडिटीज जावं, सरकार, भाजप सरकार हे प्रायसीस कंट्रोल करपाक फेल केल्लो आसा. आनी ज्या वेळार इंटरनॅशनल मार्केटान क्रूड ऑयलाच्यो प्रायसीस जेन्ना इतक्यो कमी जाल्ल्यो आसा, त्या टायमार ह्या पेट्रोल आनी डिझलाचे भाव इतके वाडप, ह्या सरकारान हेचे जनतेक एक्सप्लेनेशन दिवपाची गरज आसा की कित्याक इतके आज प्रायसीस आज वाडलेले आसा. सिलिंडर काँग्रेस सरकाराच्या काळान 2014 414 रुपये सिलिंडर आशिल्लो, आज 1000च्या पार जाल्लो आसा. सो अशा वेळार ह्या म्हारगाय सूर आज आमी हेचे दहन करता. ह्या म्हारगाय सुरा बरोबर हे आता येणाऱ्या वेंचणुकेक 2022 जी इलेक्शन जातले, ह्या भाजपाचें दहन करपाची गरज आसा. आनी हे बीजेपी सरकार जे आज गोंयच्या आनी देशाच्या जनतेक जे लुटता, हेंकाय आज घरा धाडपाची वेळ येयल्ली आसा. देव बरें करूं. बीजेपी सरकार बीजेपी सरकार करप सरकार गव्हर्नर सांगता म्हणटा आयच्या या कार्यावळीचे आयच्या या रॅलीचे इन्चार्ज काँग्रेस पार्टीचे व्हायस प्रेसिडेंट बाबी बात्तर हांकां की थोडक्यान आयज ह्या विशयाचेर तेणे आपणाचे विचार मांडचे. म्हारगाय भस्मासुराचो वध करपाक हांगा जमले सगळे काँग्रेसचे म्हजे कार्यकर्ते, व्हडा संख्येन हाजीर आशिल्ले सगळ्या मतदारसंघाचे कार्यकर्ते, पेडण्यासून काणकोण पर्यंत सगळ्यांनी सहकार्य केल्या बद्दल भाजपा सरकाराक उगडो पाडपाक म्हारगाय बद्दल तेंचो आमी निशेध करता आनी म्हजी ल्हानशी 2 उतरां सोंपयता. धन्यवाद. जो कोण वक्ता उलयतलो ताका विनंती करता की तेणी मुखार येवचो मातसो, कित्याक आमच्या मिडियाक तुमी खंय आसा तें कळना. मागता आदले केंद्रीय मंत्री रमाकांत भाई खलम हांकां की थोडक्यान ह्याच्या ह्या म्हारगायेचेर आपणाचे मोलादीक विचार मांडचे. हो जो म्हारगाय सूर आमी आज म्हापशांतल्यान सगळे कडेन भोडून हाडलो, हो म्हारगाय सूर एक प्रतीक आसा. गोव्या भायर संपूर्ण देशान जी म्हारगाय ह्या सरकारान वाडयली तिचो निशेध करपाचो हो एक अभिनव प्रयत्न आसा. ह्या प्रयत्नाक आमकां सांगता मेळटली, यश मेळटलें केन्ना की येती निवडणूक जी आसा त्या निवडणुकीन खऱ्या अर्थान भस्मासुराचो आमी लासून जाळून पराभव करून सत्तेर काँग्रेस पक्षाक येवंक जाय. तर हे प्रतीक म्हणून आज जे हांगा उबे करून सगळे कडेन काडले, ते सगळ्यांनी जी मोर्चा काडलो त्या सगळ्यांचे अभिनंदन करता. आणि ह्या भस्मासुराचो नायनाट करपा खातीर एकठांय सगळे रावया. पेडणे ते काणकोण पर्यंत हांगा जमलेल्या माझ्या भावानो आणि भयणीनो, तुमचे सगळ्यांचे अभिनंदन करता. देव बरें करूं. देव बरें जावं भाई. आणि आता आदल्यो गोंयचे मंत्री आणि आमदार
संगीता परब हांच्यानी थोड्या उतरांनी ह्या खेळाक आपणाचें मार्गदर्शन करचें. आयज आमी म्हारगाय सुराक दहन करपाक आमी जमलेली आसात. या भाजप सरकार जावं दिल्लीचे जावं गोंयचे जी म्हारगाय दिसागणीक वाडत आसा. पेट्रोलाचो दर खंय पावलो, बाकीचे दर खंय पावले, कांदो खंय पावलो, तुरडाळ खंय पावली. सर्वसामान्य लोक नाही तर बऱ्या लोकांकय ह्या म्हारगायन आज बेजार केल्ले आसा. एके वाटेन लोकांचे दिवाळे भायर सरले आणि दुसरे वाटेन बीजेपी सरकार दिवाळी साजरी करता. हे कितले दीस चलतले? आता या म्हारगाईचो, या बीजेपी सरकाराचो आता अंत जावपाची वेळ आयिल्ली आसा. तो अंत करपाक खातीर आमी फुडें सरसावलेले आसा. व्हडा संख्येन काँग्रेसचे लोक आणि सपोर्टर आज जमलेले आसात. आम्ही या म्हारगाईचो सदा निषेध करता, पण आज प्रतिकात्मक म्हारगाईचो आम्ही दहन करता. येणाऱ्या दिसांनी फाल्यां आम्ही नरकासुराचे दहन करतले, पण ताच्या पयलीं म्हारगाईसुराचे आम्ही दहन करतात. आशा धरुया ही म्हारगाई फुडें येणारी सरकार आसा, फुडें काँग्रेसची सरकार येतले, म्हारगाई कमी जातली, सर्वसामान्य लोकांक दिलासो मेळटलो अशी अपेक्षा दिवाळीच्या या पूर्व संदेश व्यक्त करता. सगळ्यांक दिवाळीची शुभेच्छा दिता. ह्या म्हारगायेची झळ सगळ्यांत पयलीं जर कोणाक धंदो लागता तर तो भायले मनशे. गोवा प्रदेश काँग्रेस समितीच्यो महिला अध्यक्षा मीना नायक हांकां विनंती करता की तांच्यांनी थोडक्यात ह्या विशयाचेर आपणाचे विचार मांडचे. ऑलरेडी स्पोकन. सो मागता आयज आमचे आमदार आमच्या मदीं आसात रेजिनाल्ड लॉरेन्स हांकां तांच्यांनी आपणाचे विचार मांडचे. दिगंबर कामत गिरीश दुसरे आमचे एक काँग्रेस वर्कर्स खास करून आज एकूच सांगू सोदता, करप्शन जाले काय ना म्हारगाय वाडटा. इट इज व्हेरी क्लियर. दॅट रोड प्लस एसेन्शियल कम्युनिटी जावं सगळे आमी इतली म्हारगाय फर्स्ट टायम दिवाळीची शुभेच्छा दिवची काय ना हे चिंतपाक पडटा. कित्याक इतली म्हारगाय जाल्या, पूण आमी काळजांतान आमगे काँग्रेस पार्टी वद्दान सगळे लोकांक बरी शुभेच्छा दिवाळीची दितात. आनी दिता आसतना आमी सांगूंक सोदतात की फुडले फावटी तुमची दिवाळी आमकां निवडून हाडात आनी तुमची दिवाळी एकदम बरी जातली म्हूण आमी सगळे बाजार सांगतात. आनी तेच भाशेन सगल्यांक आज जे येयले आमचे वर्करांक खास करून त्रास घेवन येयले तांकां एकल्याक काळजांतान देव बरें करूं म्हणटा. थँक्यू. आमच्या मध्ये आसात CPI एमाचे लीडर डॉक्टर विवेक गुंतेरो हांकां मागता की तांच्यांनी ह्या खेळाक आपणाचे विचार मांडचे. मैं खास करके साथी गिरीश भाई को धन्यवाद देता हूं कि उन्होंने आज आपके इस महफिल में, इस मोर्चे में आमंत्रित किया. अगर किसी को साथ देना है तो मैदानी साथ सबसे अच्छा है. और आपने आज जो कार्यक्रम यहाँ पर आयोजित किया है, जिस विषय को आपने पूरे गोवा के सामने आपने उपस्थित किया, मैं आपको मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी की तरफ से आपको बधाई देता हूं और आपको आश्वासन देता हूं कि आने वाले दिनों में ऐसे कई कार्यक्रम हमें आयोजित करना पड़ेगा. आज देश के सामने एक ही सवाल खड़ा है और वो सवाल है कि ये मोदी सरकार और ये भाजपा सरकार को पूरे देश से हमको हटाना है. और ये काम हम मिल करके करेंगे. गोवा में हम मिल करके ये काम करेंगे. आने वाले दिनों में जो कार्यक्रम आपने यहाँ पर किया है, मैं आपसे दरखास्त करता हूँ कि इस तरह के कार्यक्रम हर एक कॉन्स्टिट्यूएंसी में, हर एक मतदार संघ में ऐसे होना चाहिए. आज ही हमको खबर मिला, इसलिए मैं और मेरे साथी एडवोकेट जतिन दास, पार्टी के सेक्रेटरी एडवोकेट विक्टर सावियो ब्रगांसा और मेरी साथी जनवादी महिला संगठन के कॉमरेड सुगंधी फ्रांसिस, हम 4 ही लोग यहाँ पर आए हैं.
अगर मैं आपको आश्वासन देता हूँ कि थोड़ा पहले अगर आप हमें खबर दे देंगे ऐसे कार्यक्रम आयोजित करने में, तो आपके तिरंगे झंडे के साथ में हमारे लाल झंडा भी जो है, और आपने जितने लोग यहाँ पर लाए हैं उतने ही हमारे लोग भी उसमें रहेंगे, यही आपको आश्वासन देते हुए आपने निमंत्रित किया। सभी डिग्निटरीज को धन्यवाद देते हुए मैं आपसे इजाजत देता हूँ। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। आणि आता गोय राज्याचे आदले मुख्यमंत्री आणि आमचे लीडर दिगंबर बाब कामत हांकां ह्या खेळाक आपणाचें मार्गदर्शन करचें। गोय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष बाब गिरीश चोरणकार, म्हजो विधानसभेतलो सहकारी बाब रेजिनाल्ड, पक्षाचे सगळे बाकीचे मानेस्त लिडर्स, कार्यकर्ते मोठे संख्येन जमिले, महिला आणि म्हणजे मोगाळ भावांनो आनी भयणींनो, फाल्यां दिवाळी, आज नरकासुराचो वध जाता, काल धनतेरस, परवा पाडवो, ताजे फाटल्यान भाऊबीज, आणि दिवाळीच्या या सणात जो सगळ्या हिंदुस्थानभर हिंदूचो सण असं म्हणून ओळखला होता। दिवाळी म्हणजे दीपावली आणि दीप पेटवून लोकांचे स्वागत करप, अशा या दिवाळीच्या 2 दीस पयलीं हे बीजेपीचे इनसेन्सिटिव्ह सरकार लोकांक दिवाळीचे गिफ्ट दिता। आणि गिफ्ट कितें दिता जाल्यार जाचो लोकां कडेन सामान्य मनशाचो संबंध येता, स्कूटर चलोवपी मनशाचो संबंध येता, गाडी चलोवपी मनशाचो संबंध येता, रांदपी बायलांचो संबंध येता, ते डिझेल, पेट्रोल, गॅस हांचे प्रायस परत एकदा वाडयता 10 काय 12 घेतली। मडगांव गोंयांत आज पेट्रोलाचे प्रायस 107 रुपया पर लिटर जाला, गॅस सिलिंडर 1000 कडेन पावला, आणि म्हणून खंय गेली ती आश्वासनां 2012 तेन्नाच्या मुख्यमंत्र्यान दिल्ले 60 रुपया लिटर पेट्रोल, 450 रुपया गॅस सिलिंडर, कितलोय पयसो वाडलो जाल्यार आमी 60 रुपयांनी पेट्रोल दितले, 450 रुपयांनी सिलिंडर दितले। आणि म्हणून आज जो आमी हांगा म्हारगायेचो नरकासूर हाडला आणि म्हारगायसुराक हाडून हांगा आज दहन करता, हे सिंबॉलिक आहा। सगळे लोक आज वेगळ्या भागातले लोक आयल्या, CPI एमाचे सुद्धा लिडर्स, पार्टीचे लिडर्स आज ह्या हातूंत भितर येवन आमकां तांणी हे दिला, सपोर्ट दिला, हांव तांचो आभारी आसा। पूण एक लक्षात दवरा, बीजेपीची उलटी गिनती सुरू झाल्या। कालच्या बाय इलेक्शनाचो रिझल्ट हिमाचल प्रदेश 4-0, राजस्थान 2-0, अशा पद्धतीन ज्या पद्धतीन उलटी गिनती सुरू झाल्या, गोंयांत या शासनाचे, या सरकाराचे विसर्जन करप मांडवी भितर हो एकमेव उपाय या गोंयच्या परिस्थितीचेर आसा। ते करपा खातीर काँग्रेस पक्ष मुखार सरिल्लो आसा। हांव सगळ्या लोकां कडेन मागता, तुमकां जाय पेट्रोल, डिझेल, गॅस सिलिंडर सगळे बरे पद्धतीन आणि सवाय रितीन जाय जाल्यार एकमेव पर्याय तो म्हणजे काँग्रेस पक्ष ताका सत्तेर हाडात ह्या खेपेक, आणि हांकां धडो शिकया, कारण हे सरकार कानान भैरे जाल्लें आसा आणि तांकां दोळ्यांनी पळोवपाक दिसना लोकांची परिस्थिती खंय पावल्या हें तांकां सांगून समजना। हांव परत एकदा सगळे कार्यकर्त्यांक काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा। दिवाळेच्या पूर्व संध्येक इतले लोक हांगा जमप इटसेल्फ इज ए सिग्नल टू ऑल द गोवन्स दॅट काँग्रेस इज गोईंग अहेड। दिगंबर कामत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं, दिगंबर कामत तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। आणि आता तुमच्या मुखार येता गोंय प्रदेश काँग्रेस समितीचे अध्यक्ष गिरीश चोडणकर, त्याच्यानंतर वोट ऑफ थँक्स दिवपाक येतले आदले आमदार आग्नेल फर्नांडीस। त्याच्या पयलीं एक सुचोवणी, सगळे जे आमचे ब्लॉक प्रेसिडेंट आसा तांच्यांनी डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट विजय कडल्यान जे बॅनर आसा पार्टीचे दिवाळीचे शुभेच्छा दिवपी ते कलेक्ट करचे वयचे आदी। आनी मागता गिरीश चोडणकर हांकां ह्या खेळाक, ह्या म्हारगायसूर ह्या यात्रेचेर आपणाचे विचार मांडचे। म्हारगायसूर दहन हो जो आमचो प्रोटेस्ट आशिल्लो, तेका हजर आशिल्ले आमचे आदले मुख्यमंत्री दिगंबर बाब कामत, आमचे वर्किंग प्रेसिडेंट आमदार अलेक्स रेजिनाल्ड लॉरेन्सो, आमचे आदले केंद्रीय मंत्री बाई खलप, हांगा हजर आशिल्ले आमचे पक्षाचे सगळे फुडारी, PCCचे सगळे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्टाचे सगळे पदाधिकारी, डिस्ट्रिक्टाचे प्रेसिडेंट, ब्लॉक प्रेसिडेंट, सगळे वांगडी। आयज ही सुरवात आसा। गेल्या 10 वर्सांत भारतीय जनता पक्षाच्या सरकारान, केंद्रातल्या सरकारान आणि राज्याच्या सरकारान असे वेगळे नरकासूर तयार केल्ले आसात गोंयांत। त्याचो एक दहन असो कार्यक्रम, जो एक नरकासूर जो आसा
म्हणजे म्हारगाय सूर जाका आमी आयज नांव दिल्लें आसा, ज्या म्हारगायेन गोंयच्या तमाम लोकांक काबार केल्ले आसा, त्यांचे जीवन मुश्कील केल्लें आसा. वेगळे वेगळे सण येतात पूण त्यांचे खातीर हे सण साजरे करपाक तांकां ताकद ना, कारण म्हारगायेच्या रुपान एक देव राक्षस जो तयार केल्लो आसा, म्हारगायेच्या रुपान एक वेगळो नरकासूर जो तयार केल्लो आसा, जाका आमी म्हारगायसूर म्हणटात. त्या म्हारगायसुरान गोंयच्या सगळे जनतेक खाल्ली आसा, जनतेक काबार केल्ली आसा. आनी हो उगरेक हो आयज आमचो जो कार्यक्रम जाला, तो प्रोटेस्ट जाला, ताका पळयतले तुमी. आयज दिवाळेची पयली रात सगळे बिजी आसतात, पूण तरी आसतना आयज नॉर्थ टू साउथ, पेडणे टू काणकोण प्रत्येक मतदारसंघांतल्यान लोक आयज हांगा आयिल्ले आसात एकूच दाखोवपाक की लोकां भितर जी पोटतिडक आसा, म्हारगाय वाडोवन लोकांक काबार केले, पयलीं कोविडा रुपान काबार केले, मारून उडयले, आनी जे जिती उरल्याक तांकां आतां म्हारगायेच्या हितूंतल्यान मारपाचो प्रयत्न हो भाजप सरकार करतात. फाल्यां आमी दिवाळी साजरी करतात, पूण साजरी करता आसतना आमकां आमचें मन ना. आमच्यांतले खूब जाण दुयेंत जावन कोविड जावन मरून गेल्ले आसात. आमचे प्रत्येक कुटुंबाक कोणालो जॉब गेल्लो आसा, कोणाचो धंदो काबार जाल्लो आसा, आनी हे सगळे परिस्थिती आसतना कोणाच्या मनाक साजरो करपाक ना. म्हणून आमचो धार्मीक एक सण आमी तो साजरो करतले, पूण खरी दिवाळी आमी येता त्या फेब्रुवारीच्या एंडाक जेन्ना गोंयचे मतदार मतदान करतले, प्रत्येक मतदार हातीक मशाल घेवन जे हे सगळे राक्षस, हे सगळे नरकासूर जे भाजपान तयार केल्ले आसा, ताका मारल्या नंतरूच आमची खरी दिवाळी ही फेब्रुवारी महिन्याच्या रिझल्टाच्या नंतर आमी साजरी करतले गोंयकार. आमी प्रत्येक नरकासुराक जे नरकासूर केल्ले आसा ही सुरवात, त्या प्रत्येक नरकासुराक आमी मारतले फेब्रुवारी म्हयनो म्हणल्यार, आनी लोकांच्या सहकार्यान मारतले. आमी मागतात आमची सगळे भगिनी प्रत्येकान कृष्णाचो अवतार घेवन ह्या नरकासुरा मारपाक करचें. आयजूय बीन हो जो महंगासूर आसा, म्हारगायसूर आसा, तेजे धन आमचे सगळे बायलो ज्यो आसात त्यो बायलो आपलो ताकद वारगून ह्या म्हारगायसुराक आयज मारतली, तेजे दहन करतली. पूण तेजे नंतर जे ड्रग्साचे दहन आसा, करप्शनाचे नरकासूर आसा, रेप्साचो जो एक वेगळो हे केल्ले आसा, मर्डराचेर वेगळे हे केल्ले आसा, फायनान्साचेर वेगळी केल्ली आसा, ह्या प्रत्येक नरकासुराक मारपाची जबाबदारी ही गोंय राज्याच्या प्रत्येक नागरिकाची आसा. आनी प्रत्येक गोंयकाराच्या नागरिकाच्या वतीन काँग्रेस पक्ष सक्षम आसा. तुमचे सगळ्यांचे वतीन हे सगळे नरकासूर फेब्रुवारी मेरेन आमी काबार करतले. हे उतर आयज प्रत्येक गोंयकाराक गोवा प्रदेशाचो अध्यक्ष म्हणून ह्या नात्यान दिता, आनी तुमच्या सहकार्यान आमकां खात्री आसा फेब्रुवारी म्हयन्याक आमी ह्या नरकासुराचे सगळे नरकासुरांचे दहन करतले. फक्त एक परत उल्लेख करता, पेट्रोलाचो प्रायस काँग्रेस सरकार सत्तेर आसतना 60 रुपया आशिल्लो, तो प्रायस आयज 106 रुपये जाल्लो आसा. परत परत जागे करून दिवपाची गरज आसा. 107 रुपया जाला. डिझल 55 रुपया आशिल्लें जेन्ना क्रूड ऑयलाचो जो प्रायस आशिल्लो वर्ल्ड मार्केटाक, ग्लोबल मार्केटाक सगळ्यांत चड आशिल्लो, आयज सगळ्यांत कमी आसा. डिझल 55 रुपया आशिल्लें, आयज ते 106 रुपयांचे पावले आसा. LPG प्रायस 414 आशिल्लो आमच्या टायमार, आयज तो 913 रुपये जाल्लो आसा. कांदो आमच्या टायमार 23 रुपया आशिल्लो, हरशीं कांदो दोळ्यांक दुखां हाडटालो, पूण आयचो प्रायस पळयलो जाल्यार दुखी येता 50 रुपयान किलो. आमचे टमाट म्हणजे हे सामके गरीबातले गरीब लोक वापरतात ते सांगतात. 20 रुपया आशिल्ले, आयज 60 रुपयाचेर पावला. सिलिंडर 1130 आशिल्लो कमर्शियल सिलिंडर, तो आयज 2000 रुपया क्रॉस केला. तातूंतल्यान सगळी म्हारगाय आनी वाडटली. जे तेल आमी वापरतात ते 236% वाडला. आटा जो आमी यूज करता, प्रत्येक गरीब यूज करतात, तो जवळ जवळ 115% वाडला. साखर 104% वाडल्या. तांतयां 100% वाडल्या. दूध म्हणजे ल्हान भुरग्यांक आमी खास करून यूज करतात, ते दूध जवळ जवळ 95% वाडला. दाळ गरिबाची खाद्य जवळ जवळ 45% वाडला. तूप हे 40% वाडला. हे आमी सांगला ते फक्त गरीबातले गरीब आपले जीवन दवरपा खातीर यूज करता तितलेंच. इन्फ्लेशन जे आसा, म्हारगाय ती
18% आशिल्ली ती आयज डबल जावन 6.26% पावल्ली आसा. LPG प्रायस हो 9 पावटी वाडलो गेले 10 म्हयन्यात आनी ह्या खातीर आयज आमी हांगा ह्या सगळ्या म्हारगाय सुराचें दहन आयज आमच्यो सगळ्यो भयण्यो, आमच्यो आवयो, आमच्यो धुयो मुखार सरोन ह्या म्हारगाय सुराचें आयज दहन करतले. देव बरें. हांगा हाजीर आशिल्ले APCC प्रेसिडेंट गिरीश चोडणकर, आमचो वर्किंग प्रेसिडेंट ऑफ कॉलेज रिजनल, लीडर ऑफ ऑपोजिशन दिगंबर कामत, हेर लिडर काँग्रेसचे भावना भयणांनी आयज आमी हांगा एकठांय जाल्या. आयज सांगला तशें लिडरांनी म्हारगाय देंवोवपाक एकूच उपाय काँग्रेस पार्टी. आयज आमी गोंयकारांक उतर दिवया. आमी अशेंच एकठांय जातले आनी काँग्रेस पार्टीक जैत वच करतले म्हणून तुमी हांगा एकठांय जावन हो कार्यक्रम बरो केलो म्हणून सगल्यांक देव बरें करूं म्हणटा. पार्वतीक आमी स्पेशल थँक्यू म्हणटा. देव बरें करूं. त्यांच्या हातान प्ले कार्ड ते सगळे प्ले कार्ड एकीकडे सगळे मातशे बॉटल काढ रे. बॉटल काढ रे. सगळ्यांनी मातशे फाटल्यान रावचे. चड पयसो नाका, चड पयसो नाका. आपल्याच्या जिवाची काळजी घेवची. पेडण्याचो आवाज इतको बुलंद आसा न्हू अख्खे गोंया वाजतलो. फोटो मारू. अच्छी अशी सायडीक रावा. माझी सगळ्यांची ब्रेड जाऊन राहा. सारखे बरे. मीडिया खाती साफ करा. फोटो मार. आज आम्ही म्हारगाय सुराचो आम्ही दहन केल्लें आसा. म्हारगाय आसा सोंपतली. हो BJP सरकार आसा तोय सोंपतलो एक दीस. गोंयची जनता देशाची जनता सुखी जातली. म्हारगाय सुराचो अंत जाल्लो आसा. आमी सगळी तयार जाल्ली आसा त्या म्हारगाय सुराक मारपाक. तेका आमी मारलेलो आसा, तेची दहन केल्लें आसा आनी आतां आमी फुडें सरकाराच्या मदतान आमी सुखाचेर पावतली. म्हारगायेचे 56 सिना छातीचो न्हू भस्मासुराक आयज आमी जाळून उडयला.